2027 जावपी विधानसभा वेंचणुके पयलीं दिवचलची उदकाची समस्या पुरायपणान सुट्टली असो विश्वास आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टे हांणी उक्तायला। ह्या कामाचेर सरकार 60 कोटी खर्च करता अशेंय आमदारान सांगलें। PWD वतीन सुमार 1.5 कोटी खर्च करून लाटबार्सेच्या नियोजित ID6 जोडपी रस्त्याचे हॉटमिक्स डांबरीकरण करतात। शुक्रारा या कामाचे उक्तावण केल्या उपरांत आमदार दोतोर शेट्टे उलयताले। तसेच रस्तो हॉटमिक्स केल्या उपरांत रस्तो कसोच खणपाचो ना, रस्ते बेश्टेच फोडपाचे ना अशें आमदारान स्पष्ट उतरांनी सांगले। सावरदाटीतल्या धनगर भावांची उदकाची समस्या सुटावी जातली अशें उतर आमदार शेट्टे हाणें दिलें। उदकाचो विशू आमच्या मतदारसंघात खास करून पुनर्वसनान लाडफ्या आणि सावरदाटी हो इशू असा। पण तुमकां एक एश्युअर करता 27चे इलेक्शन जावच्या पयलीं तुम्ही सबंद मतदारसंघात पळयल्यात आम्ही पायपलायन सध्या घालता आणि ह्या कामाचेर 1 आणि 2 कोटींनी सरकार तब्बल 60 कोटी मोडटा। आणि हे काम कशें तर आम्ही रॉ वॉटर जे प्लांट असा हांगा बांदला हातून आमच्या आंठाण्यात ते उदक 20 ml 10 ml उदक आम्ही जे असा हे खावपाक असा। एक टाकी आसतली धुमाशा, एक साळान, एक आमच्या हातून पुनर्वसनान आणि एक उस्पा आणि ही सबंद पायपलायन जाता। काम ऑलमोस्ट 70% सोंपलेलें आसा आणि हे काम जातूक सुनी आमचो जो 24/7 उदकाचो इशू आसा हो परमनंटली फुडल्या 25 ते 30 वर्साचो प्लॅनिंग करून सॉल्व जातलो। ह्या वाठारान ह्या लोकांक आमी एक जी पायपलायन गेला रॉ वॉटराची ते पायपलायनाचो आमी वाल्व दवरलेलो आसा। ही पायपलायन जेन्ना 3 वर्सां पयलीं घालतना आमी स्वता उगरून दिलो वाल सगळ्या ह्या वाठारांक खबर आसा आणि ते फ्री उदक आमी हांच्या गायीक ह्याच्या खातीर दिता। खुबशे फावटी कितें जाता हे उदक सकयलें आसता, केन्ना केन्ना हांगा बोरवेले आसा तेतूंतय गुणे घालून कोण तरी हें करतात आणि केन्ना केन्ना ही खंयची पायपलायनय फुट्टा आसता, केन्ना केन्ना पायपलायन फुटलेली मेळना। सो कितेंय विशू आसता हे पळय हांव जरी कितकी आमी पायपलायनी घातले 60 कोटी मोडून मदीं मदीं पायपलायन कोण वाल फोडटलो कोण गाडी वतली आणि कितें जातलें हे सगळे इशू जायत रावतले। सो ते नजरेक हाडपाचे आनी ते सॉर्ट आउट करून वचचे। रस्तो आमी आतां करता, आतां आमच्या सरकारान नवें नोटिफिकेशन काडलां की रस्तो करतूक सुनी म्हाका दिसता पयले 1 वर्स हो रस्तो कसोच फोडपाचो ना। बाकीचे हांव इन्स्ट्रक्शनाक दिता आणि बारीक सुद्दां जर आत्ताच हांव येताना पळयलो म्हाका दिसता खंयची तरी सर कंपनी काम करता मदींच रस्त्याचेर पायपलायन घातला तितकोच खड्डो दवरला तर तो पावसान व्हडलो अणको जातलो। सो स्ट्रिक्टली हांव एकय सांगलां, म्हाका दिसता मिनिस्टरानय इन्स्ट्रक्शन आयल्यात तुमकां इन्स्ट्रक्शनां आमकां CMान सांगलां रस्ते बेश्टे फोडपाचे ना, जाय जाल्यार परमिशन घेयात आणि पयले 6 म्हयने तर रस्त्याक हातूच लावंक नाका कित्याक एक रस्तो केलो काय 3 वर्सां आमकां तो रस्तो पयलीं करपाकूच मेळना, एस्टिमेटच जायना। त्याचे काम मातशें पेंडिंग दवरलेले कित्याक एका वॉटर सप्लायचे काम चालू असले आणि ह्या वाड्यार आमच्या वॉटर सप्लायचो खूबसो प्रॉब्लेम आसलो, थोडो पॉलिटिकल इशू करून दाखयल्लो पूण मॅक्झिमम पळोवंक गेल्यार लोकूय आमचेच आसा। आमी त्यांच्याच खातीर काम करता आनी तेंच्यांनी आपल्या विश्वासार आमकां हांगा दोतोराक जावं जाल्यार म्हाका निवडून दिल्ले आसा। हेका लागून आमी तेंचे जे उदकाचो प्रॉब्लेम आसा तो मॅक्झिमम सॉल्व जातलो। तितून राजकारण करचें न्हू, फक्त उदकाचो आसा तेचेर मेजर कितें आसा ते आमचे कन्सर्न असिस्टंट इंजिनियर आसा, JE आसा, फूल फ्लॅश हेल्प आसा, खंय तरी लायनीन डॅमेज आसता, पंपाची फॉल्ट आसता, लायटीची फॉल्ट आसता, हेका लागून खंय तरी तांकां आमी आनी आमकां तेंच्यांनी अशें समजावन घेवन ते वाट फुडें चलपाची आनी तशी चलोवन आयज ह्या वाड्यार म्हाका दिसता 100% जावंक ना जाल्यार जवळ जवळ म्हाजे म्हायती प्रमाण 60-70% इजिली उदकाचें काम जालां आणि ते उरलां पळय ते लायनीचें काम आसा। आनी ते लायनीचें काम आमकां अर्जंट आसले, लोकांचो प्रॉब्लेम आसलो तेका लागून रोडाचें काम आमी पर्पजली पेंडींग दवरलेलें। आतां ते पायपलायनीचें काम जाल्लें आसा आणि आयज हे हॉटमिक्साचें काम मॅक्झिमम सुरू केल्लें आसा आणि शॉर्ट आसा पळय तो आयज 1-2 दिसां भितर कंप्लीट करून लोकां पर्यंत हँड ओवर जातलो रोड। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।